पहिल्यात पयलीं हांव रवींद्र भवनचे आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी पुराय स्टाफ हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटात बरेचशे फावटी रवींद्र भवन म्हणटा पण त्या रवींद्र भवनानूच स्पर्धा जावपाक जाय असो एक तरेन कन्सेप्ट घेवन आसता. आनी तो जर बसत जाल्यार आमच्या एद्या व्हडल्या ऑडिटोरियमान ती बारीकशी स्पर्धा आनी 50,000 लोक ताच्या पेक्षा आज 20 वरांतल्यान सरपंचाक विचारतालो तो आमकां गांवांतले चडशे लोक आज देवळांत येवन ही स्पर्धा पळोवन गेले. दुसरी गजाल बऱ्याचशा पयलेच फावटी कदाचित अमृतेश्वर मंडपात पावले आसतले. स्नेहावळी पण पहिल्याच वेळ अमृतेश्वर मंडपात पावले. हय म्हणून तेणी हांवें कित्याक सांगलें ह्या निमित्तान आमकां 2 गजाली जाता. एक आमी जेका म्हणटा की आमकां संस्कृती कळटा, आमकां गांव कळटा आनी त्या गांवांतले लोक परिसर कळटा. आनी अमृतेश्वर मंडपात ह्या आमोड्या गांवांतलो पुराय म्हणजे जो सांस्कृतीक गांव आसा तुमी जर पळयशात 365 दीस कितें ना कितें तरी कार्यक्रम आमोड्या गांवांतल्यान सदोगीत चालू आसतलो. खंय तरी नाटक आसतलें, धालो आसतली, फुगडी आसतली, कितें ना कितें तरी चालू कंटिन्युअसली खंयचो ना खंयचो तरी उत्सव आसतलो. आनी ह्या उत्सवाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण शिकत वता अशा पद्दतीचो आमोड्या गांव आसा. म्हाका खूब बरें दिसलें की 150 पेक्षा चड महिला ह्या भजनी स्पर्धेंत वांटेकारी जाल्यो. आनी फक्त वांटेकारी न्ही, एका फुडें एक खूब बरें गायन करताली, एका फुडें एक खूब बरें गाताली. तें पळोवनूय खूब बरें दिसलें. कारण आज विशेष करून आमच्यो ल्हान ल्हान चलयो त्यो खूब बरें शिकपाक लागल्या. अभिनंदन करपाक जाय म्हणजे पक्वाद वादन करताले खूब म्हणजे पक्वाद वादन शिकप आनी तेंय चलये मनशान खूब कठीण आसा. कारण त्या पद्दतीन खूब कठीण काम म्हणटा इव्हन गावपाक खूब जाणां चलयो शिकल्यो, पक्वाद वादन शिकप तशें कठीण काम आसा. बट तें खूब बऱ्या पद्दतीन हांव तेजें खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. सगळ्यांचें अभिनंदन करता. हेतून करून एक गजाल मुद्दाम जे आव्हान जी सांगली की आमी हायस्कुलांनी जे संगीत शिक्षण दिलें ताचो बरो परिणाम आमकां आतां दिसपाक लागलेलो आसा. आमी एकदां म्हणटा जे कित्याक टिचर अपॉयंट केले किंवा ते टिचर कितें करता ताचो रिजल्ट आमकां आउटपूट जेका आमी म्हणटात तो आतां दिसता. वो इतक्याचेर उलोवंक ना, वो आउटपूट इन लॉंग रन फुडलीं 50 वर्सां आसतलो. हांव कित्याक सांगता ह्या भुरग्यांच्या मनाचेर जे संस्कार जाले आनी ह्या भुरग्यांचे जे मानसीक परिवर्तन जालां हें खूब मोठें आसा. हांवें पळयता की आयचो यंग क्रावड जी भुरगीं लास्ट ग्रूप वाजयतालीं त्यांची एज ग्रुप कितलो ऑल आर बिटवीन म्हणजे 15 to 20 ह्या एज ग्रुपांतली सगळीं भुरगीं तशी पळोवंक वचत जाल्यार वेस्टर्न म्युजीक पळोवपा खातीर आवडपाचें, वेस्टर्न म्युजिकान खंय तरी नाचपाचो हो एकदां नो डावट हांव म्हणना की वेस्टर्न म्युजीक वायट म्हणटा. बट त्याच बरोबर की इंडियन म्युजीक शिकप आनी इंडियन म्युजीक स्वता परफॉर्म करप हातूंत हो फरक आसा. आनी ताका लागून आनी आमी जे पळयता आसतना पयलीं सुरवातीक इंडियन म्युजिकाक तो बरें भजन करता, तो बरें गाता, तो ह्या नदरेन पळयताले. पण आतां तें उलोवंक ना. आज म्हणजे गायन हे प्रोफेशन इटसेल्फ म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मानधन मेळोवन दिवपाक लागलेलें आसा. हे फक्त भजना पुरते आनी हेज्या पुरते उरूंक ना. खूब बरे गायक आनी कलाकार हे आपल्या म्हणजे गायनाच्या एका कार्यक्रमाची फीस मिनिमम टू मिनिमम 50,000 रुपया घेवपाक सुरवात जाल्ली आसा. त्या खातीर जी बरी भुरगीं गाता म्हाजे तर एडवायज आसतलो त्या सगळ्या भुरग्यांक तांच्यानी आजुनूय बी एक्सपर्टीज म्हणजे आमी रवींद्र भवनात थोड्या दिसाच्या भितर गंधर्व महाविद्यालयाचे ग्रॅज्युएशन लेवलाचो कोर्स आमी शिकोवपाक सुरवात करता. तुमी गंधर्व महाविद्यालयाची डिग्री घेवपाक सुरवात करा आनी हेच गायन हेच भजन तुमी तुमचें प्रोफेशन सुद्दां करात. आनी प्रोफेशन करप हें गरजेचें आसा. आनी तें जर केलें जाल्यार आमी बरेचशे फावटी पळयता इन फ्युचर कोणाक नोकरी ही मागात वचच्या पेक्षा हें प्रोफेशनूच तुमकां मानधन एक मोठ्या प्रमाणात तुमचें एक बरें प्रोफेशन जावपाक शकता. कैलासवासी मधुसूदन चारी ज्यांच्या नांवांत आमी ही भजनी स्पर्धा हांगासर आयोजीत केली. एक ज्येष्ठ भजनी कलाकार म्हणजे कितलेशे भजनी कलाकार ह्या पुराय परिसरांत आनी गोंयांत घडयले. आमकां म्हाका दिसता तशें पळोवंक वचत जाल्यार फाटल्या हाताच्या पोटार मेजपी आमकां महिला कलाकार भजनी मेळटाले किंवा गायन मेळटाले.
पण इन लॉंग रन आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्यो महिला भगिनी गाताना आनी भजन करता आसतना दिसतल्यो. हांव चड न उलयता, हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे ह्या पद्दतीच्यो रवींद्र भवनात वेगवेगळ्यो एक्टिविटी वेगवेगळ्या गांवांनी घेवच्यो, जेणे करून आमी पळयता की सामाजीक आसतले, सांस्कृतीक आसतले, शैक्षणीक आसतले ह्या पद्दतीचे उपक्रम भुरग्यांक शिकोवचे, इनोवेटीव भुरगीं हातूंतल्यान शिकतलीं आनी आपलो फ्युचर घडयतलीं. इतकें देवा लागीं मागता, हांव ताका सुयेर दिता आनी म्हाजी देव बरें करूं.